नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरांनी हेडलाइन्स। मोदी सरकाराचे मोठे जैत कलम 370 रद्द करप संविधानिक सुप्रीम कोर्टाचो शिक्को जम्मू काश्मीर भारताचो भाग राज्य दर्जो परत दियात फुडले 30 सप्टेंबर मेरेन वेंचणूक घेवपाचो आदेश। पोर्तुगालात जन्म नोंद आशिल्ल्याचे पासपोर्ट रद्द ओसीआय कार्ड तरी दियात गोवन्स फॉर गोवा मेळे एनआरआय आयुक्ताक पोर्तुगीज नागरिक जाल्ल्याक संघटनेचे शिनार। नव्या 8 लेन जुवारी पुलाचे 22 डिसेंबराक हायवे मंत्री गडकरीचे हजेरेत उक्तावण गोंयांत 6 ते 7 बस स्टँड बस पोर्ट करपाचे खंय गडकरीचे उतर अधिकाऱ्यांक घेऊन चर्चा। दोन 2047 मेरेन विकसित भारताच्या संकल्पात तरणाट्यांनी सक्रिय जावचे प्रधानमंत्र्याचो उलो व्हॉइस ऑफ युथाचे उक्तावण कुलपती म्हणटा गुलामगिरी सोडात कल्पक जाया। मध्य प्रदेशात जनरेशन चेंज मुख्यमंत्री पदाची माळ मोहन यादवाच्या काळात मामा शिवराज कडेक 2 उपमुख्यमंत्र्यांचा प्रस्ताव यादव मेळो राज्यपालाक। रानांनी उजो लागपाचे प्रकार कंट्रोल करूंक यत्न रानाचे ड्रोनावरवी नजर 600 ट्रॅकरांक रानाविशीं खासा ट्रेनिंग मंत्री विश्वजिताची राना अधिकाऱ्यांबरोबर बसका। आयएसएलांत एफसी गोवाची फाल्यां खडेघाट मुंबई सिटी एफसी आड मॅच फातोड्ड्या जावपा आशिल्ल्या मॅचीत अनबीटन एफसी गोवा फेवरेट। जम्मू काश्मीरात कलम 370 सुप्रीम निवाडो मोदी सरकाराचे मोठे जैत कलम 370 रद्द करपाचो निर्णय संविधानिक सुप्रीम कोर्टाचो शिक्को जम्मू काश्मीराक सार्वभौमत्व ना तो भारताचोच भाग थंय राज्याचो दर्जो परत मेळचो वेंचणूक आयोगान जम्मू काश्मीरात 30 सप्टेंबर 2024 मेरेन वेंचणूक घेवची सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश प्रधानमंत्र्यांक खोस। जम्मू काश्मीराच्या इश्यूचेर मोदी सरकारचे मोठे जैत कलम 370 रद्द करपाचो निर्णय सारखोच आता जम्मू काश्मीराक राज्याचो दर्जो दिवचो 30 सप्टेंबर 2024 मेरेन विधानसभा वेंचणूक घेवची म्हूण सुप्रीम कोर्टान जम्मू काश्मीर हो भारताचोच भाग म्हूण स्पश्ट केले। केंद्राच्या दरेक निर्णया आड कोर्टात वचपाची गरज ना कलम 370 न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूडा सहित 5 वांगड्यांच्या खंडपीठाचो महत्वाचो निवाडो। Article 370 was introduced to serve 2 purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second, a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. We have held that a textual reading of Article 370 also indicates that it is a temporary provision. For this purpose, we have referred to the placement of the provision in Part 21 of the Constitution, which deals with temporary and transitional provisions, the marginal note to the provision, which states temporary provisions in respect to the state of Jammu and Kashmir, and a reading of Articles 370 and 1, by which the state became an integral part of India upon the adoption of the Constitution. Articles 371D and 370(3) were introduced with the purpose of enhancing constitutional integration and not for the disintegration. So, the power under Article 371D and Article 370 Clause 3 even when exercised to its fullest extent, does not freeze the system of integration contemplated by Article 370, but is rather intended to enhance constitutional integration between the Union and the state of Jammu and Kashmir. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन कोर्टाच्या निर्णयाचेर खोशी उक्तायली।
आदलो ASG आत्माराम नारटकरनीन या निकालाचेर प्रतिक्रिया दिली. I think this judgment is a historical judgment. It should set at rest all the controversies and all individual ideological opinions which were being canvassed by different sections. Undoubtedly, everyone has a right to have or hold his own ideology. Everyone has a further right to have his or her own opinion in the matter. But once the apex court has spoken and delivered a judgment, that too through its constitution bench, considering all aspects of the matter, I think this whole controversy should set at rest and everyone must respect the judgment, accept the judgment and follow the judgment in its letter and spirit. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पोर्तुगालांत जन्मनोंद केल्ल्याचे पासपोर्ट रद्द केले. OCI कार्ड कित्याक दिनात? गोवन्स फॉर गोवाचो प्रस्न. ते NRI कमिशनराक मेळ्ळे. पासपोर्ट कायदो वेगळो, OCIचो वेगळो. सध्या 70 पासपोर्ट रद्द जाल्यात. एकठांय येयात, ना जाल्यार पोर्तुगालांत नोंद सगळ्यांचेर येतलें. रेशन कार्ड, वोटिंग कार्ड, सरकारी जॉब वतलो म्हणून शिटकावणी. पोर्तुगालात जल्म नोंदणी करपी सोमतेच पोर्तुगालाचे नागरीक जाता. विदेश मंत्रालयान हाची दखल घेवन विदेशी नागरीक जाल्ल्यांचे पासपोर्ट रद्द केल्यात. गोंयांत सध्या 70 जाणांचे पासपोर्ट रद्द. गोवन्स फॉर गोवा संघटना हो इश्यू घेवन NRA कमिशनराक मेळ्ळे. ताणें खंय लक्ष घालता म्हूण सांगलां. He has given us a very positive feedback and he said he would definitely look into it, and he has already been working together with Mr. Tanaude, who is the MP of Goa for the Parliament in Delhi. So we feel that things are going on in a very positive way for the Goans who are affected by this issue. पासपोर्ट रद्द केला तो मोठो प्रश्न न्ही. OCI कार्ड मेळना हो मोठो प्रश्न. But the main question is, why are you not allowing or denying OCI to the people whose passports are revoked? See, the revocation of passport is one side and the OCI laws are different. आणि हे भुरगे जे आता पासपोर्ट रिवोक जाल्या त्यांचे हिंगा ओरिजिन त्यांचे गोरदार त्यांचे फॅमिलीज त्यांचे सगळे हांगा आसा. So how, on what basis are you refusing that? You are giving dual citizenship for people, for foreigners who are citizens of other countries. They are even holding dual citizenships. And then if their father was born or they have father or grandfather had an origin in India, he is getting an OCI. So why are genuine Goans who went to surrender their passports as per the law are punished? हो प्रश्न फकत 70 जाणांचो न्ही, फाल्यां सगळ्यांचेर येतले म्हूण शिटकावणी. Portugal government munta that the minute you register your birth assent, you become a citizen of Portugal. How does the Indian government look at this? Problem is about this 70-80 people. No, this will affect around 5 to 6 lakhs people who have got their assent registered. The assent घेऊ ना मी आपल्या भुरग्याक लावून करूं कितें लावून करूं assent घेना, but they are by law today they are citizens of Portugal. So what are the implications? Implications are tomorrow your election card can be terminated if they get a list from Portugal. All of them can become, because they are foreigners, their ration cards can be cancelled. People who are working in thousands, lakhs of people who are working in government jobs, they have to be terminated. All these issues will come to the fore because the Indian government can't ignore this anymore. You understand? Unless the Indian government changes the law. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. केंद्रीय मंत्री गडकरीच्या हजेरेंत 22 डिसेंबराक जुवारी पुलाचे दुसरे फेजीचें उक्तावण येरादारी मंत्री माविनान जाहीर केलें. गडकरी बरोबर गोवा बस पोर्ट प्रकल्पाचेर चर्चाय जाल्या. 6 ते 7 बस स्टँड पयलीं घेवया म्हूण खंय गडकरीन सांगलां. वास्को, पणजे, म्हापशां आनी मडगांव बस स्टँड आदी घेवंक जाय. गडकरीच्या टिमी बरोबर खंय गोंयांत चर्चा जातली. जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या फेजीचें उक्तावण 22 डिसेंबराक. केंद्रीय मंत्री गडकरीचे येवपाचें कन्फर्म. मोवीन उलयलो. गोवा बस पोर्ट प्रकल्पाचेर गडकरी बरोबर चर्चा. आनी हांव खंयच्याय म्हणजे चान्स मेळटा तो सोडना, कित्याक म्हाका काम जाल्लें जाय. हांवें सांगलें आमचें मातशें ते बस पोर्टाचें काम मातशें पेंडींग आहा. तो म्हणपाक लागलो हें मातशें पेंडींग आहा पूण आमी एक मार्ग काडून जाता तितले बेगीन करया. हांवें सांगलें ते डिले जाल्ले परस एकूच काम कित्याक तुमी करिना. तुमी 22 तारखेर जेन्ना गोंयांत न्यू ब्रिज इनॉग्रेशना येता तेय ऑफिसर आपय गोंयानूच बसून आमी एक मार्ग काडया. तो एग्री जालो. ओके. आनी त्याच दिसा आमी मार्ग काडया. हांवें सांगलें तेजे फुडेंय
हांव गरज पडल्यार एक दीस येतलो तुमकां मेळपाक, कित्याक म्हाका जें उतर तुमी दिलां आनी हांवें दिलां गोंयच्या लोकांक तें मातशें फुलफील केल्लें जाय. आमचे बस स्टँडां जाता तितले सेंट्रल फंड्सान डेव्हलप बरे भशेन आमकां जाल्ली जाय. हें बस पोर्ट म्हूण आमचे बस स्टँड बरे प्रमाणान बांदपाचे बेगीनचे बेगीन जावचें म्हूण सेंट्रल गव्हर्मेंटाची तशीच लोकल गव्हर्मेंटाची प्रयत्न आसतले. असं बसपोर्ट खंयच्या पयलीं घेतले म्हणजे सुरवात करता आसतना अशें कितें सुरवात करतना म्हाका 4 मेन जाल्ले जाय. एक म्हणल्यार म्हजो वास्को जाल्लो जाय, पणजे जाल्लो जाय, म्हापसा जाल्लो जाय आनी तेच भाशेन मारगांवय जाल्लो जाय आनी आनीकूय एक 2 म्हणजे तेणें सांगलां 6-7 आमी पयले घेवया म्हणून प्रायोरिटी. 22 तारखेर म्हाका दिसता मान्य नितीन गडकरी येता तेन्ना आमी हेजेर चर्चा करून डिसायड करतले. अशें आनी 22 तारखेर इनॉग्रेशनाचें फिक्स जाल्लें आहा न्हू? इनॉग्रेशनाचें ऑलमोस्ट फिक्स जालां कित्याक हांवें ताका विचारलें. ताणें सांगलें आपण येता 22 तारखेर. 22 तारखेर जुवारीची सेकंड फेज ओपन करपाक येता म्हणून सांगलें तेंच्यांनी. होय. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. 2047 मेरेन विकसीत भारत करूंक सगळ्या तरणाट्यांनी सक्रिय जावचे. प्रधानमंत्री मोदीचो राजभवनांनी विकसीत भारत कार्यावळींत उलो. गुलामगिरीची मानसिकता सोडात, कल्पक इनोव्हेटिव्ह जायात. कश्ट केल्यारूच विकसीत भारत शक्य. कुलपती पिल्लय उलयलो. सगळ्या विद्यापिठां वरवीं विकसीत भारताचेर वॉयस ऑफ यूथ कार्यशाळा जातल्यो. मैं आप सभी को वॉइस ऑफ यूथ वर्कशॉप की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं. साथियों, हर देश को इतिहास एक ऐसा कालखंड देता है जब वो अपनी विकास यात्रा को कई गुना आगे बढ़ा लेता है. ये एक तरह से उस देश का अमृतकाल होता है. भारत के लिए ये अमृतकाल इसी समय आया है. ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जब देश एक क्वांटम जंप लगाने जा रहा है. हमारे इर्द गिर्द ही ऐसे अनेक देशों के उदाहरण हैं जिन्होंने एक तय समय में ऐसा ही क्वांटम जंप लेकर खुद को विकसित बना लिया. इसलिए ही मैं कहता हूं, भारत के लिए भी यही समय है, सही समय है. This is a call for students to give up the mindset of colonialism and give inspiration from the roots of our motherland, and there should be an innovative mindset. Through innovation, through hard work, we can make our country a Vikasit Bharat, and for that purpose Goa has got its own peculiarity, because Goa was always under the control of Portugal, and Portugal mindset also we will appreciate. We are not against anybody. Arobhadra Kradavo Yanda Vishandaga. Let noble thoughts come from everywhere. So the great contributions we accept. But at the same time, slavery mindset may not be there, and our country is a full-fledged country. We will be able to make wonders in the world, and India, before the arrival of the foreigners, I mean Portugal, Britain, French and other people, invaders, we were top in financial field. 23% of the world trade was controlling by undivided India. मध्य प्रदेशात जनरेशन चेंज. मुख्यमंत्री पदाची माळ आदलो उच्च शिक्षण मंत्री मोहन यादवाच्या गळ्यांत. मामा शिवराज कडेक. भोपाळांत बीजेपी विधिमंडळाच्या बसकेंत अकस्मात मोहन यादवाचें नांव फायनल जावन आयलें. जगदीश देवडा आनी राजेश शुक्ला दोगा उपमुख्यमंत्र्यांचो प्रस्ताव. तोमर सभापती. यादवाचो सरकार स्थापणुकेचो दावो.
रानांनी उजो लागपाचे प्रकार कंट्रोल करूंक राना खात्याच्या आतांसावनूच यत्न रानाचेर खंय ड्रोना वरवीं नजर दवरतले 600 ट्रॅकरांक राना विशीं खासा ट्रेनिंग दितले राना मंत्री विश्वजीत उलयला अधिकाऱ्यां बरोबर ताची बसका जाली रानांनी उजो लावंक जायना म्हणून जागृतीचेंय थारलां फाटल्या वर्सा जानेरा सावन गोंयच्या रानांनी उज्याच्यो घडणुको अकस्मात प्रचंड घडिल्ल्यो म्हादय अभयारण्य केरी दोंगर काणकोणच्या रानांनी उजो लागपाच्या प्रकरणांची दखल घेवन राना खात्यान आतांसावनूच पावलां उखलूंक सुरवात केल्या राना मंत्री विश्वजीत राणेन अधिकाऱ्यांबरोबर बसका घेतली रानांनी ड्रोनाच्या माध्यमांतल्यान लक्ष दवरतले 600 ट्रॅकर्सांक ट्रेनिंग दितले म्हूण विश्वजीत उलयलो 31 तारखे पयलीं आमचे कडेन 600 सुमार ट्रॅकर जे आहा अप्रॉक्सिमेट 600 ट्रॅकरां हांकां सगळे न्यू वेज ऑफ मुवींग फॉरवर्ड वायल्ड लायफाचे दृश्टिकोनान तांकां ट्रेनिंग दिवपाचें ऑलरेडी ठरयल्लें आसा आयज आमच्या ह्या परिसर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ड्रोनच्या माध्यमांतल्यान आमी ओवरऑल मॉनिटरींग करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो खंय कितें चल्लां आनी ड्रोन फक्त उजो लागल्यार म्हणून ड्रोन न्हू ओवरऑल मुवमेंट कोणाचो आसता कितें आसता तें आमी कॅप्चर करून ड्रोनच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक सेंच्युरीन आनी मेन प्रोटेक्टेड एरियान ते ड्रोनचो वापर करून आमी लक्ष दिवपाचे आमचे प्रयत्न चालू आसतले लोकां मदीं जनजागृती करपाची गरज विश्वजितान उक्तायली पण आमी आतां कलेक्टराक आमी पत्र बरयतले की लोकांक मातशें अवेरनेस फाटले फावट आमी कशें केल्लें तशें कलेक्टरनी एक नोटीस काडपाची गरज आसा की खंय कोणी खंयचेय कशेंय प्रायवेट एरियान काय वायल्ड लायफ सेंच्युरीन तुमी जर वचून फायर आनी अशें लावन सोडले आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिमिनल एक्शन आमी घेतले आनीक 108 एम्ब्युलन्सी हाडपाचो विचार नवीन एक्चुअली आमकां एस्टिमेट आमी केले आमकां एक 25 तरी जाय लोड वाडला न्ही तुमी पळयात न्ही कशें 25 एक ना हांव हाडटा म्हणून सांगू ना आमकां 25 एक हाडल्यार आमकां खूब रिलीफ गावतले प्रुडंटा खातीर चेतन गवस दक्षिण गोंयांत 17 डिसेंबराक लायटीच्या खात्याचो थारिल्लो मेगा शटडावन रद्द जालो सकाळीं 7 ते दनपारां 3 मेरेन वर्सुकी मेंटेनन्साच्या कामाक लागून वीज खात्यान 2 दिसां फाटीं शटडावन जाहीर केल्लो मात कांय म्हत्वाच्या कारणाक लागून खंय हो शटडावन रद्द केला म्हूण लायटीच्या खात्यान परत लोकांक कळीत केलां गोंयचे विधानसभेंत एसटीक राजकीय आरक्षणाची गरज आसा विजय रोखडोच तडीक लायतले मंत्री गोविंद वेर्णा 5व्या आदिवासी विद्यार्थी संमेलनात उलयलो विद्यार्थ्यांनी सायबर क्रायमाच्या ट्रॅपांत आडकुचे न्ही मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी डिग्री बरोबर वेवसायीक प्रशिक्षण घेयात जॉबाच्यो परीक्षा दियात रोजगाराच्या संदीचेर नजर दवरात म्हूण उलो रिजर्वेशन इज द नीड ऑफ द अवर आणि त्या दृष्टिकोनातल्यान गोंय सरकार खास करून आमचे युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन्स आणि वेगवेगळी NGOs जे आसात ते NGOs ह्या रिजर्वेशन मेळोवपा खातीर हर तरेचो प्रयत्न करता की गेली कित्येक वर्सां ह्या मनशाक जे आज हे मेळोना पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळोना ते मेळोवन दिवपा खातीर केंद्र सरकारान तुका तितलोच सपोर्ट करप आनी तितलोच तेंचे पर्सी करून ते करून दिवप हें तितलेंच आज म्हत्वाचें आसा आनी म्हाका दिसता आमचे आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री आनी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स हेजे कडेन बैठक घेवन आनी आज जर गरज पडली जाल्यार आदरणीय आमच्या देशाचे पंतप्रधान हांकां आमी करस्पॉन्डन्स केल्ले आसा आमच्यो भारताच्यो राष्ट्रपती जे आसा तांकां आमी मेमोरंडम दिल्लो आसा हे सगळे अशे अनुशंगान सो खूब हो जो एसटी जो रिजर्वेशन जे आसा तें आज खूब फाटीं उरिल्लें आसा तें मेळोवन घेवपा खातीर प्रत्येकान तेको आनी सपोर्ट दिवचो अशें म्हजें नमळायेचें मागणें तुमकां एके वाटेंतल्यान BAची डिग्री मेळटली दुसरे वाटेंतल्यान तुमकां डिप्लोमा इन हॉस्पिटॅलिटी डिप्लोमा इन हॉटेल मॅनेजमेंट परत तुमकां फ्रंट ऑफिसाची एडिशनल डिग्री ही ITAंतल्यान मेळटली आमी एट अ टायम तुमी 2 डिग्री वांगडाच घेवपाक शकता आमकां नोकरी खंय मेळटली ताजें एड्युकेशन पयलीं घेवपाक जाय जाल्यार आपूण सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कसो करतलो ताजें एड्युकेशन आमकां पयलीं घेवपाक जाय सगळ्याच जाणांक 100% गव्हर्मेंट नोकरी मेळूंक शकना पण 100% भुरग्यांक गोंयांत म्हाका दिसता नोकऱ्यो इतक्या मोठ्या प्रमाणात अवेलेबल आसा आनी त्यो कश्यो आमी अट्रॅक्ट करतले ताजेर म्हाका दिसता आमी सगळ्या जाणांनी विचार करपाची गरज आसा पेडणे कितल्याशाच वाठारांनी मसुंडीचे प्रस्न उपरासतात उपाय काडूंक गांवांनी मसुंडी उबारूंक यत्न करतलो म्हूण थंयचो आमदार प्रवीण आल्लेकार उलयला ZP फंडांतल्यान तोरशें धनगर वाड्यार उबारिल्ले मसुंडेचें आल्लेकारान उक्तावण केलें
पेडण्या मसुंडेचे इशू दिसान दीस उक्ताडार. गावागावांनी मसुंडी उबारूक यत्न करतलो, इशू तडीक लायतलो म्हूण आमदार प्रवीण आर्लेकर उलयला. तोरशा झेडपी फंडांतल्यान बांदिल्ले मसुंडेचे ताणें उक्तावण केलें. मकरान शेट्ये आयज तेंच्यांनी ही जागा आमकां एवेलेबल हांगा करून दिली आनी ही स्मशान भुमी आयज तांकां लागून आयज हांगा जावंक पावली आनी हांव तांकां तेज्या फॅमिलीक तशेंच तांकां एप्रिशिएट करता आनी तेज्या फॅमिलीक सगळ्यांक ह्या आमच्या गांवच्या तर्फेन सगळ्यांक तेंचो आशिर्वाद आसचो. आनी तशेंच आयज झेडपी फंडांसून हे आयज काम जाल्लें आसा. हांव सदांच म्हणटालो कितें गांवां एक स्मशान भुमी आसची, कित्याक आमच्या पेडण्यान हे वाद खूब चालू आहा स्मशान भुमीक लागून आनी ते जाता तितले हांव कमी करपाचे खूब ट्राय करता आनी जाता तितले डिवेलप आनी सगळ्या गांवांत जावची म्हणून हांव म्हाजें सदांच हें आसता, कित्याक हांव करून दाखयतलो हें काम. तांकां आतां रस्त्याचीच मातशी कमतरता आसा आनी तुवें बाबा हाका हेल्प केला तसोच आमच्या सराक आतां घेतलें काम काय करपाचो इतली विनंती करता. म्हटलें म्हाज्या आज्यान म्हटलें पयलीं तुमकां कमिटमेंट दिल्ली तेचेर आमी कांयच करचें ना. म्हटलें गो थ्रू म्हटलें तूं जाय तें तुका कर, तुका हेच्या फुडें कितें सपोर्ट लागत जाल्यार हांव सपोर्ट करतलो आनी आमचो भाई आसाच. कितें एवरी टायम कितें आसत जाल्यार आमी आमचो आमदार आसात आनी प्रत्येक टायमाक ताका सांगता. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी. 6वो सेरेंडिपिटी फेस्टिवल गोंयांत जाता. 15 ते 23 डिसेंबर मेरेन फेस्टिवल चलतलो. नाच, व्हिज्युअल आर्ट, संगीत, नाटक, कलिनरी आर्ट आनी क्राफ्टाच्या प्रेझेंटेशनाचेर 10 एक्सपर्ट वावुरतले. पणजे 12 सुवातांनी महोत्सवाच्यो कार्यावळी जातल्यो. You know, we've been doing Serendipity now. This is our 6th edition, physical edition in Panjim. It's difficult to play favorites because for me, every project is, we've put so much love and care in the project. But just for highlights, I would like to say that our partnership with Goa Livelihood Forum, which is happening at the new promenade next to the Mandovi, is very special because we've been working with the SAG groups to bring different cuisines that are historically a part of the Goan culture to the public at large. It's also a partnership with IIED. We are trying to look at products that can be packaged in a better manner to see how we can uplift the local produce of Goa, whether it's rice, whether it's kokum, whether it's coconut oil. How do we take the ecology through food to the public of what Goa really has? For me, every project is about how Goa shines. If the project is happening in a heritage building like the old GMC, people get to see the glory of the old GMC. If the project is happening about Goa, like Goa Familia, they see the history of Goa. And as they walk the streets of Panjim, which I love doing at night, you really see the multiculturalism that is innate within the city itself. I really hope that the visitor doesn't just see the festival but sees the city and sees how the city and the arts have really come together for the benefit of society. ISLांत FC गोवाची फाल्यां खडेगाठ मुंबय सिटी आड मॅच. फातोड्डे ग्रावंडार जावपा आशिल्ली मॅच जिखून टॉप पोझिशन घट करपाचें FC गोवाचें टार्गेट. 14 पॉयंटां सयत चवथे सुवातेर आशिल्ले मुंबय मॅच जिखून टॉप 4रांत रावंक यत्न करतले. FC गोवान सर्तींत एकय मॅच वगडायल्ली ना. मुंबय आड FC गोवा फेवरेट. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.